Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. कांपाल स्टेडियम सगळे जाण आसतले गेले 3-4 डिकेड्स जाले ते पब्लिका खातीर आसा, ते गोंयच्या प्लेयरांक खातीर आसा, स्टेट प्लेयर्सां खातीर आसा. RCC थंय कोचिंग जाता, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचोच ओन प्रोग्राम आसा RCC ट्रेनिंग, जे इतली वर्सां चलत आसा. तशेंच असोसिएशनाचे एक्टिविटीज कांपाल स्टेडियमार चलतात. आनी आज गव्हर्मेंट खेलो इंडिया सेंटर कांपालार शिफ्ट करपाक म्हणजे घालपाक सोदता. ताजेर आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केला का तुमी तो खेलो इंडिया सेंटर जो आसा तो पेडेम शिफ्ट करचो. पेडेम मल्टीपर्पज इंटरनॅशनल क्वॉलिटी स्टेडियम आसा आनी त्या स्टेडियमार जागो व्हडलो आसा. त्या स्टेडियमार वेगळ्यो फॅसिलिटीज आसा, इंटरनॅशनल लेवल फॅसिलिटीज आसा. खेळा मंत्री म्हणटा कंपाल स्टेडियम खेलो इंडिया खातीर कायमस्वरुपी सुवात न्ही, पेडे अजून काम चालू आसा म्हण सध्या शक्य ना. बॅडमिंटन संघटनेचो इशू सोडोवपाचें उतर. अजूनपर्यंत बॅडमिंटन असोसिएशन असो तरेचो म्हजे कडेन तरी मुद्दो केन्नाच उपस्थित केलो ना. ही एक पयली गोष्ट आसा. ह्या संदर्भात हांवें असोसिएशनाची बैठकूय घेतिल्ली आसा, पण ह्या संदर्भात ह्या विशयाचेर केन्नाच कोणी चर्चा केली ना. जरी आमी पणजे कांपाल स्टेडियम इट वोंट बी अ परमनंट एक्सलन्स सेंटर, आणि एक्सलन्स सेंटर जे आसा पळय न्ही ते पेडेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेरूच आमी चोकआउट केल्ले आसा. थंय खंयची डिसिप्लीन आमी आसतली. सेकेंड जे सेंटर जे आसा किंवा थर्ड सेंटर जे आसा ते म्हापसा पेडेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर आमी ऑलरेडी तेजे आराखडो तयार करतात. प्रत्येकाची ज्यो मागणी ज्यो आसा, प्रत्येकाचे जे विचार जे आसा ते आमी घेतले, विचारांधारीन घेतले आनी तेजे नंतर आमी तोडगो काडटलो अशें ह्या वेळाचेर म्हाका त्या स्टेटमेंटाचेर उलोवपाचें आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू, शिरीष कुंकळकर आणि क्लाइव आल्वारेज.